कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे येवकार हांव गौरीश परब आमोणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। बेकायदेशीर बांदकामाचेर जातली कारवाय, अनधिकृत घरां कायदेशीर करून गोंयकारांक दितले थाकाय। फुडल्या विधानसभेत हाडटले कायदो, सांगता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। बारावेचो निकाल जाहीर, 90.64% लागलो निकाल। चलयांनी मारली बाजी, चलयांचो निकाल 92.42% जाले चले 88.69%। वाळवंटी न्हंयेत बुडून 19 वर्साच्या तरणाट्याक आयले मरण। दोगां इश्टा वांगडा पिकनिकेक गेल्ले कडेन काळान केलो घात। थिवी जाल्ल्या स्वयं अपघातात 27 पिरायेच्या तरणाट्याक मरण। दुचाकी वयले नियंत्रण सुटिल्ल्यान जालो अपघात। पुलिसांनी केलो अपघाताच्या घडणुकीचो पंचनामो। म्हाळशी कुर्टी खैराच्या तस्करी प्रकरणात 4 अटक, 1 रिक्षा, 2 दुचाकी आणि शस्त्रां केली जप्त। रान अधिकाऱ्याची कारवाय। नवो मांडवी पूल बंद केल्ल्यान पणजेत जाले येरादारीची कोंडी। नव्या मांडवी पुलाच्या दुरुस्ती खातीर पूल 10 दीस बंद। आणि आता खबरो विस्तारात। बेकायदेशीर बांदकामाचेर कारवाय जातलीच, मात अनधिकृत घरां कायदेशीर करून गोंयकारांक थकाय दितले ते खातीर फुडल्या विधानसभा मेरेन नवीन कायदो हाडटले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। अनधिकृत घरां आणि बेकायदेशीर बांदकामाच्या विशयाचेर मंत्रालयात उच्चस्तरीय समितीची बसका जाली। ह्या बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयताले। सरकारी जमनीवेली तशेंच हेर जाग्यावेल्या बेकायदेशीर बांदकामांचेर कारवाय करपाचो आदेश उच्च न्यायालयान दिल्लो। न्यायालयाच्या ह्या आदेशाचेर चर्चा करपा खातीर बिरेस्तारा उच्चस्तरीय समितीची बसका जाली। हे बसकेक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात, पंचायत मंत्री माविन गुदिनो, पर्यटन मंत्री रोहन खवटे, ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम आणि हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले। Meeting was there on different issues basically. As far as the comunidad, non-career, all those things issues. 3-4 ministers were there. As far as Panchayat minister was there, then tourism minister was there, and law minister was there, chief minister. Reason how CM has made a statement yesterday on the floor of the house, saying that we will come up, we all will enact a law basically to take care of all the some of the illegal structures or whatever it's called, illegal, unauthorized or what, and we use it in different ways. So we are going in. Now just this meeting was kept here. This was a preliminary meeting. So we just had discussion over this. This meeting was on that order only, basically. Not order, on all the other issues, Moncareer cases, now all this basically hill cutting and all the other issues. Alvara also there are so many people's houses are there in Alvara rent. They are also having problems. Then there your Ocaso, whatever that is, all those issues to be. Also is also discussed. No, means I mean saying all the lands, Yeah. basically all the grants which were given. So on those lands, so we need to take basically care of all the even structures in government land. Even that is one of the. यान फुडें सरकारी आणि कम्युनिदाद जमनीचेर कोणाकूच बेकायदेशीर बांदकाम करपाक मेळचें ना आनी कोणे केल्ले आसत जाल्यार 100 नंबर डायल करून पुलिशेक म्हायती दिवची। पुलिशेक कळीत केल्या उपरांत पुलीस, तलाठी आणि पंचायत सचिव वचून ह्या बेकायदेशीर बांदकामांचेर कारवाय करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले। तशेंच राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गाक तेंकून जांची वेवसायीक आस्थापनां आसात तांकां सगळ्यांक नोटीस काडटले। 15 दिसांचो तांकां वेळ दितले। दुसरे वटेन कम्युनिदाद जमनीवेली अनधिकृत घरां कायदेशीर करपा खातीर आमचे यत्न चालू आसात। फुडल्या विधानसभे मेरेन कायदो हाडून ही घरां कायदेशीर करतले अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगले। henceforth कसलीच इल्लिगलिटीज खंयसरूच ना रोड सायड
ना कोमुनातीच्या लँडात ना गव्हर्मेंटाच्या लँडात कोणाकूच करूंक मेळची ना. आनी केली आसत जाल्यार सद्या पयलीं 100 नंबर डायल करून पुलिसेक इन्फॉर्म करप आनी पुलिसेक इन्फॉर्म केल्या उपरांत डेप्युटी कलेक्टर पुलीस रेव्हेन्यू तलाटी सेक्रेटरी पंचायतीचो ते वचून ताजेर एक्शन घेतले आनी हायकोर्टाक वांगडाच कळयतले हाज्या फुडें जी करूंक लायता ती. दुसरी गजाल, आत्तां नॅशनल हायवे, स्टेट हायवे आनी रस्त्याक तेकोन जे आसा पळय न्ही सामके कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंट जे रस्त्याक तेंकल्या तांकां नोटिसीस ज्यो आहा पळय हायकोर्टाच्या ऑर्डरी खातीर सरकार काडिना, परत एक सांगता, हायकोर्टाच्या ऑर्डरी खातीर तांकां नोटिसी काडटले आनी 15 दिसाच्या भितर तांच्यांनी एक तर शिफ्ट जावपाक जाय नाजाल्यार आपले एस्टाब्लिशमेंट दुसरे कडेन शिफ्ट करपाक जाय. बाकीची सगळी हे कसो आहा पळय जे कोमुनिजात घरां आसतली बाकीचे सगळे ताजेर स्टडी सुरू आसा. आमच्या रेग्युलरायझेशन एक्टाच्या नुसार घरां जी करपाक जाय पळय ते स्ट्रीमलायन करप आनी लोकांक रिलीफ कशें दिवप हे सरकारान सुरू केलां. म्हणजे हावजान जे सांगलें त्या प्रमाणे बाकीच्या इलरेग्युलरिटीज आनी इल्लिगल आनी इरेग्युलर ह्या दोनूय मदलो फरक जो आसा हो लक्षांत घेवन इरेग्युलर आसलेली रेग्युलर करपा खातीरचो सरकाराचो प्रयत्न वेगवेगळो सुरू आहा. इल्लिगल आसलेले रेग्युलर जावचे ना, ते इल्लिगलूच उरतले म्हणून सरकार एकंदर म्हणजे पॉलिसी डिसिजन म्हण किंवा लेजिस्लेचर म्हण हे इन फ्युचर हाडटले. त्याच्या खातीर वेगळो लिगल फर्म जे अलॉंग विथ एजी एक लिगल फर्मूय अपॉयंट करता आमी. तो सगळो वॉय स्टडी करतले आनी एट प्रेझेंट आसतले हाज्या रिलेटेडचे कायदे हे सगळे कायदे बी स्टडी करून ताजेर लेजिस्लेचर कसो हाडप हो प्रयत्न आसा. म्हणजे लेजिस्लेचर हाडटले, रुल्स रेग्युलेशन स्ट्रीमलायन करून लोकांक मोठो रिलीफ दिवपाचो जो हांवें हावजात प्रॉमीस केला. सो लोकांक एक उठ सूट कोणी कायद्याच्या सकयल जे वता पळय ताका रिलीफ दिवपाचें काम म्हणजे सरकार करता. आता कितलो टायमलायन बीन दवरला जाता तितके म्हणजे आमी फुडल्या असेंब्लीच्या पयलीं हे सगळे कंप्लीट जाता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बेरेस्तारा 12वेचो निकाल जाहीर जालो. अंदूच्या वर्सा 90.64% निकाल लागलो. अंदू वर्सा लेगीत चलयांनीच बाजी मारली. चलयांचो निकाल 92.42% जाल्यार चल्यांचो 88.69% लागलो. 17,686तले 16,030 विद्यार्थी पास जाले. 6 उच्च माध्यमीक विद्यालयांनी 100% निकाल लागलो अशी माहिती गोवा बोर्डाचे अध्यक्ष भागीरथ शेटये हाणें दिली. 10 फेब्रुवारी ते 1 मार्च ह्या काळात राज्यातल्या 20 केंद्रांचेर 12वेची परीक्षा घेतिल्ली. परीक्षेक राज्यभरांतल्यान 17,686 विद्यार्थी बशिल्ले. तातूंत 8,462 चले आनी 9,224 चलयांचो आस्पाव आशिल्लो. बेरेस्तारा 12वेचो निकाल जाहीर जालो. अंदू वर्सा 90.64% निकाल लागलो. कला शाखेचो 91.3%, वाणिज्य शाखेचो 93.31%, विज्ञान शाखेचो 91.32% जाल्यार व्होकेशनलाचो 82.64% निकाल लागलो. अंदू वर्सा परतून चलयांनीच बाजी मारली. Result 2020 you can see 89.27, 21 this is 99.40. This was a COVID year, and 2022 this is 92.66, 23 this is 95.46, and last year this was 85%. This is the graph which varies. And for 2025 examination, the number of the candidates appeared from regular category where 17,686, pass 16,030, 3 are placed in reserve category because of non-submission of their eligibility certificate, and the pass percentage is 90.64. You can see the last year's result here. Last year's enrollment was 17,511. This year it is 17,686. Slightly it has been increased. Last year the result was 85% and this year it is 90.64%. Gender-wise result, boys appeared 8,462, passed 7,505, and boys pass percentage is 88.69%. And that of girls, this is 9,224, 8,525 they have cleared this examination, and once again girls they have outshone in this examination. This is 92.42%. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. वाळवंटी न्हंयेत 19 वर्साच्या तरणाट्याक बुडून मरण आयले. मेरशेचो अमोद
पाचंगे मूळ कर्नाटकाचो आपल्या दोगां इश्टां वांगडा पिकनिकेक गेल्लो. वाळवंटी न्हंयच्या उबो गुणो म्हणटात त्या जाग्याचेर अमोताक बुडून मरण आयलें. मुर्ले 70च्या वाळवंटी न्हंयच्या पात्रात मेरिशेच्या 19 वर्साच्या तरणाट्याक बुडून मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण अमोथ पाचंगे मूळ कर्नाटकाचो रावपी मेर्शे आपल्या दोगां इश्टां वांगडा 70तल्या वाळवंटी न्हंयेचेर पिकनिकेक गेल्लो. वाळवंटी न्हंयच्या उबो गुणो म्हणटात त्या पात्रात न्हावपाक गेल्ले कडेन तिगूय इश्ट बुडटाना थळाव्यांक दिसले. तातूंतल्या दोगा जाणांक थळाव्यांनी वाटयले, मात दुर्दैवान अमोथाक वाटोवपाक तांकां येस आयलें ना. मूल्य 70 हांगातल्या वाळवंटी न्हंयच्या पात्रान आज एका भुरग्यांक बुडोवन मरण आयलेलें आसा. ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायतीनुसार मूल्य 70 हांगातल्या उबो गुणो ह्या वाळवंटी न्हंयच्या पात्रार आज 3 जाणां भुरगे न्हावपाक गेल्ले आनी त्याच वेळार दनपारच्या वेळार भितरले 3 जाणां बुडलेले. तितूंतले एकटो बुडोवन मरण आयलो, तर 2 जाणां स्थानीक जे लोक आसले तेंच्यांनी तांकां वाचोवपाक यश आयलेलें आसा. ह्यो जो भुरगो आसा ह्यो मूळ कर्नाटकाचो, पण तो मेर्शे हांगासर रावतालो. तेजें नांव आसा अमोथ पांचांग आनी तो 19 वर्साचो आसलेलो. सद्या तेजी बॉडी काडलेली आसा आनी सांखळे हॉस्पिटलान व्हेल्ली आसा आनी ताका आतां पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळे हांगासर व्हरपाचें आसा. ह्या प्रकरणाचो तपास आसा ह्यो वाळवे पुलीस निरीक्षक विदेश शिरोडकर हेंच्या मार्गदर्शना खाली उपनिरीक्षक सनिशा नायक फुडलो तपास करीत आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. शिरसय जाल्ल्या स्वयं अपघातात अनिकेत उदय बुगडे ह्या 27 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याक मरण आयलें. थिवी रेल्वे स्टेशना वयल्यान घरा वतना हो भिरांकूळ अपघात जालो. गोंयांत अपघाताचें सत्र सुरूच आसा. बिरेस्तारा सकाळी थिवी जाल्ल्या स्व अपघातात अनिकेत उदय बुगडे 27 पिरायेच्या तरणाट्याक मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण अनिकेत थिवी रेल्वे स्टेशना वयल्यान घरा वयतालो. ताचे दुचाकी वयल्यान नियंत्रण सुटिल्ल्यान लायटीच्या खांब्याक धपको दिलो. उपरांत ताका उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केलो, मात ताका अपघाता वेळारूच मरण आयिल्ल्याचें दोतोरांनी स्पश्ट केलें. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामा केलो. आज सकाळी 4:30-5 ह्या वरांचेर थिवी रेल्वे स्टेशन ते अस्नोरा रस्त्याचेर एक सेल्फ फटल ॲक्सिडंट जाल्याची खबर सध्या समोर येयली आसा. ह्या फटल ॲक्सिडंटान जो मरण पावल्लो भुरगो आसा ताचें नांव आसा अनिकेत बुगडे. 27 वर्सांचो रावपी बर्दीनवाडो अस्नोरा ह्या गांवचो. काल राती लेट अशें कळण्यात येता की हो जो अनिकेत आसा आपल्या हिमालयन बायकी वयल्यान रेल्वे स्टेशना वयल्यान अस्नोरा सायडीक वयतालो आनी अचानक खंय तरी तेजो गाडयेचो जो कंट्रोल आसा तो खंय तरी सुटलो आनी तेणी थेट लायटीच्या खांब्याचेर व्हरून मारली. लायटीच्या खांब्यार मारना फुडें तो एक 50 मिटरां फुडें पावलो आनी रस्त्याचेर पडोन खंय तरी जाग्यारूच मरण पावल्लो आसा. घटनास्थळी PSI कोलवाळे पुलीस स्टेशनाचे जे PSI आसा दत्तराज राणे व त्यांची जी पुराय पुलीस टीम आसा ती घटनास्थळी पावली. तेंच्यांनी पंचनामा केलो. अनिकेत जो बुगडे आसा जो ह्या फटल ॲक्सिडंटात मरण पावल्लो आसा ताका आजिलो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान सध्या मॉर्गान दवरलेले आसा आनी फुडलो जो तपास आसा तो कोलवाळे पुलीस करीत आसात. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. म्हाळशे कुर्टी खैराच्या तस्करी प्रकरणात फोंडेच्या राना अधिकाऱ्यान 4 अटक केली. सुमार 2 लाखाच्या मालासयत एक रिक्षा, 2 दुचाकी आणि कांय शस्त्रां जप्त केल्यात. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. दिनांक 26 मार्च 2025 आमी म्हाळशे कुट्टी धनगरवाड्या सायडीच्यान आमचे रेग्युलर प्रोटेक्शन ड्युटी जी आसता आमची पेट्रोलिंग करता आमी ते एरियेन आमी भोंवताले. तेन्ना भोंवता आसतना सामकेन भोंवता आसतना सांजे वेळे 5:30 उपरांत आमकां एक सस्पिशियस मुवमेंट दिश्टी पडलो. तेन्ना एक जी आमची लिस्टार नोटरियस गाडी आसली, आमी वॉच लिस्ट करताले, ती गाडी आमकां एक रिक्षा टाटा व्हायट कलराची GA04T 6515 आमकां रानाचे आमचे एडजस्टंट सकल दिसती पार्क केल्ली दिसती उरली थंय आसली. आमी मातसो वेळ रावन थंगा पाळत धरून रावले जाल्यार ते गाडयेक आमकां मुवमेंट दिश्टी पडलो. मुवमेंट दिश्टी पडटरीच तेतूंत भितर लेबर आसले, एक अंदाजीत 15-16 सुमार लेबर भितर आशिल्ले त्या सायडीच्या. आनी गाडयेन आमी जेन्ना इंटरसेप्ट केले गाडयेक वचोन तेन्ना आमकां गाडयेन भितर जे खैरीचे तुकडी मेळ्ळे.
आनी गाडी ड्रायव्हराक आमी एप्रेहेंड करपाक ट्राय केलो पूण तो जंप मारल्यान उडी मारून गेलो. तेन्ना आमी गाडये भितर जो लेबर आसले 3 जाण तांकां आमी धरले. तेन्ना ते कशा कशे उडी मारून पळोवन वचपाक ट्राय करपाक लागले. तरी पूण आमी खूब प्रयत्न करून 3 जाण स्टाफाक आमी थंगा सायडीर घट धरले. तेन्ना सायडीच्यान मागीर आमी एक मोटरसायकल आसली जी पल्सर मोटरसायकल जाचो नंबर आसा GA04J2973. ही हेजो ओनर जो आसा तो बाबू विठ्ठल जोशी रावपी बिचोलीम HDFC बँके कडेन. तो आमकां दिश्टी पडलो. ताका आमी विचारलें हांगा कित्याक आसा आनी हांवें ताका वळखलो कित्याक हांवें ताका पयलीं आमी ताका पुणे केसीक तो अरेस्ट केल्लो ताका. सो हांवें ताका इमिजिएट ताकाय बी डिटेन्शना अंडर घेतलो. आमी गाडी बी डिटेन करून दवरली आनी हे जे कैदीचे जे तुकडे आसा ते आमी थंगा सायटीचेर आमी पंचनामे करून ते आमी सेफ कस्टडीक आमगेल्या ऑफिसा कडेन दवळी फोंडा हाडले फॉर फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन एंड हँडओवर. कितले वावर आसतले सीज केले ते मटेरियल आनी सायटीर थोडे मटेरियल आसा जे कस्टडीन घेतले आमी आतां. ऑलरेडी आमी ते सेफ केला. अंदाजीत 2 लाखाचो तर हें आसतलो वालोर आसतलो मार्केट व्हॅल्यू. कित्याक ते लाकूड क्लासिफाय करता आमच्या फॉरेस्टाची करून फर्स्ट क्लास म्हणून. सो 2 लाखांच्या सुमार अंदाजीत ताचो ह्या किंमत आसतली मार्केटात. सर मास्टर माइंड कोण आसता तेंच्या फाटल्यान? संदेश नायक म्हणून व्हेरी हॅबिच्युअल ऑफेंडर आसा जेका हांवें स्वता हेजे पयलीं 2 फावटी अरेस्ट केलेली आसा. आनी तो काल सायटीर तोय बी आशिल्लो. ताका हांवें पळयला तो गाडी घेवन पळोवन गेला. नवो मांडवी पूल बंद केल्ल्यान बिरेस्तारा पणजेत येरादारीची कोंडी बरी दिसून आयली. नव्या मांडवी पुलाच्या दुरुस्ती खातीर 10 दीस म्हटल्यार 27 मार्च ते 5 एप्रील मेरेन नवो मांडवी पूल सगळ्या तरेच्या येरादारी खातीर बंद आसतलो अशी सुचोवणी भौशीक बांदकाम खात्यान जारी केला. येरादारी पोन्न्या मांडवी पुलाचेर तशेंच अटल सेतूचेर वळयल्ल्यान सध्या येरादारीची कोंडी दिसून येता. मांडवी ब्रिज रिपेरा खातीर बंद केल्लो आसा आनी हो 5 एप्रील पर्यंत बंद आसतलो. सद्या कितें आसा ट्रॅफिक डायवर्जन म्हटल्यार आमी जे हेवी व्हेकल्स आहा पळय ते कंपल्सरी आमी अटल सेतू वयल्यान धाडटा. ज्यो मेर्सीच्यान येता त्यो आनी ज्यो खंयच्यान पाट्या वयल्यान येता बसी हेवी कदंबा बसी म्हणात रूट बसी 12 टना वयर आहा पळय त्यो हेवी बसी त्यो आमी रिरूट करता तांकां मेर्से सर्कल आनी तांकां परती अटल सेतू वयल्यान पर्वरी सायडीन धाडटा. तशेंच पर्वरी सायडीन ते आझाद मैदाना कडेन तेंच्यांनी डायवर्ट केल्ली आहा ज्यो हेवी बसी आहा पळय कित्याक मांडवी ब्रिज तेजी कॅपेसिटी हेवी व्हेकल हे करपाची कॅपेसिटी ना. सो ताका लागून त्यो आमी रिरूट करून अटल सेतू वयल्यान धाडटा. तशेंच जे कोण 2 व्हिलरवाले आसा नाजाल्यार 4 व्हिलर जे पाट्या वयल्यान येता नाजाल्यार मेर्सीच्यान वचून पर्वरी सायडीन बेती सायडीन वचपाचें आहा पळय तांकां 2 ऑप्शनां. एक आयदर ते रेगो हॉटेला कडल्यान तशें हांगा वचून मल्टी लेवल पार्किंग युटर्न मारून ओल्ड ब्रिजा वयल्यान वचूं शकतात नाजाल्यार ते हांगा KTC सर्कला कडेन हांगा रायट मारून परत दिवचा सर्कला कडल्यान दे कॅन गो वाया ओल्ड मांडवी ब्रिज. बोर्ड लायल्ले आसा फ्लॅक्स करून आनी बोर्डूय लायल्ले आसा फॉर चड म्हणजे लोकांक चड इन्फॉर्मेशन मेळचें म्हणून. सो ते बोर्ड आमी जाय हांगा एक लायल्या KTC सर्कला कडेन आनी किंगफिशर सर्कला कडेन आमी बोर्ड लायल्ले आसा. त्या भायर आनी एक हांव रिक्वेस्ट करता की लोकांक की जे 4 व्हिलरवाले आसा जे पर्वरी बियॉन्ड पर्वरी वचूंक सोदतात म्हणल्यार म्हापसा म्हण पर्वरी फुडें म्हण ते कंपल्सरिली जाता तितके अटल सेतू वयल्यान वयचे. कित्याक हांगा हेजी कॅपेसिटी कशी आहा हो ब्रिज धाकटो आसल्या कारणान ते मातशें कंजेशन जावपाक चान्सीस आसा. सो ताका लागून टू अवॉयड ऑल दॅट अटल सेतू घेवन तुमी डायरेक्ट पर्वरी सायडीन पावूंक शकता. ट्रॅफिक पुलीस आमी दिवजा सर्कला कडेन घातल्या प्लस मल्टी लेवला कडेन तो अटल सेतूचो रॅम्प जाता थंय घातला स्टाफ. किंगफिशर सर्कला कडेन आमी एडिशनल स्टाफ घातला जो आसता पटेली त्या भायर मेर्शे कित्याक अटल सेतू वयल्यान हेवी ज्यो व्हेकल येता पळय मेर्शे सर्कला कडेन परतून रिटर्न मारता. ताका लागून मेर्शे आमी स्टाफ वाडयल्लो आहा. त्या भायर KTC आमचो जो रेग्युलर आसता तो आमी कंटिन्युअसली आमी मॉनिटर करता खंयसर ट्रॅफिक वाडटा पळय त्या प्रमाणे आमी ते ट्रॅफिक हे करपाक करता. चिकोणा बोगमाळो कम्युनिदाद सुवातेंतल्या बेकायदेशीर बांदकामां 8 सप्तकां भितर मोडपाचो उच्च न्यायालयान दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकारी आनी दक्षिण गोंय कम्युनिदाद प्रशासकांक आदेश दिला. ह्या वाठारांतली बेकायदेशीर बांदकामां काडची म्हणून दक्षिण गोंय कम्युनिदाद प्रशासनान उच्च न्यायालयांत याचिका दाखल केल्ली. त्या याचिकेचो न्यायालयान निवाडो दिलो.
मुणा आणि बोगमळो कोमनीदाद सुवातींचेर जी बेकायदेशीर बांदकामां आसा ताचेर बेगिनाच बेगीन निवाडो लावचो म्हणून दक्षिण गोंय कोमनीदाद प्रशासनान उच्च न्यायालयाक एक याचिका बरयल्ली आनी याचिका दाखल केल्ली आनी ह्याच याचिकेचेर उच्च न्यायालयान आतां निवाडो दिला. ती म्हटल्यार चिकमोणा बोगमळो ही जी कोमनीदाद सुवातींचेर जी बेकायदेशीर बांदकामां आसा ती 8 सप्तकां भितून ही जी बांदकामां आसा ती मोडची अशी उच्च न्यायालयान दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याक आनी दक्षिण गोंय कोमनीदाद प्रशासनाक आदेश दिला. जाल्यार फुडल्या अपडेटींग खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आरोशी डबल ट्रॅकिंग आणि कोळसो नाका आंदोलनातल्या कार्यकर्त्या आडची सुनावणी सरकारी वकील येवंक नाशिल्ल्यान फुडें धुकल्ली. आरोशी डबल ट्रॅकिंग आणि कोळसो नाका विरोधातले कार्यकर्ते अभिजीत प्रभुदेसाय, आपाचे आमदार वेन्झी विएगास, डायना डिसिल्वा आणि हेरांनी मडगांव जिल्लो सत्र न्यायालयात सुनावणेक हाजिरी लायली. मात सरकारी वकील गैरहजर आशिल्ल्यान सुनावणी फुडें धुकल्ली म्हणून आपाचो आमदार वेन्झी विएगास आणि कार्यकर्त्यांनी नाराजी उक्तायली. 4 वर्स जालीं ही केस चलता. गोंयांत कोळसो नाका म्हूण आख्खे गोंयभर लोक एकठांय जालो. आरोसी आनी चांदोर सगळ्यांनी चोयल्लें. तेन्ना आमदार आसो न्हय. आनी जेन्ना हे एकठांय जावन गोंयच्या लोकां पासत सगळो लोक एकठांय जाल्लो तितूंतले थोडे जाणां सिलेक्ट करून आतां केस घायल्या आमचेर रेल्वेन. आनी ही रेल्वे केस आतां चलत आहा. पूण आज एक हांव सरकाराकूय सांगूंक सोदिता आनी आमी एसेंब्ली उलयताय भायरूय उलयताय. स्पेशल पब्लीक प्रोसिक्युटर PP तो आज कितले हियरींग जाली येयना. ऑलमोस्ट 50 हियरींग जावन गेली म्हाका आतां इन द लास्ट 3 to 4 years. बट ही इज नॉट कमींग. तारीख पे तारीख दीत आहे. पूण म्हाका दिसता हें हुंय काय बंद जावपाक गरज आहा. पीपल of Goa are fed up of this government, the way they are trying to bulldoze. आज डेमोक्रेसी म्हणटाय ती उरना आनी हे डेमोक्रेसीचेर आमदारांकूय आज त्रास जाल्ले, माझ्या ऑपोजिशनाक वीक पडोन आनी लोकांकूय त्रास जाल्ले. आमकां कोर्टात म्हाका 50-100 खेपे येवपाक पडलें. पूण सरकाराचो प्रोसिक्युटर केन्नाय येना. आनी सगळे लोकांक जे लोक गोंय सांबाळपाक बरें जावपा खातीर जे मुखार जावन झगडटात तांकां ह्या भशेन सरकार हॅरस करता. आतां ह्या थोडे वर्सां फाटीं सुप्रीम कोर्टान सुद्दां हे कोळश्याचेर अभ्यास केलो. CECचो रिपोर्ट पळयलो, गव्हर्मेंटाचें आयकलें आनी सुप्रीम कोर्ट सांगता की कोळसो कृष्णापटणम आंध्र प्रदेशच्यान तुमी व्हरात, गोंयच्यान व्हरनाकात. तरी आसतना सरकार गोंय काबार करपा खातीर हे कोळशाचे हे मुखार व्हरपाक सोदता आनी ताका लागून ह्यो केसी आमचे लोकांचेर घाल्यात. पूण लोक ह्या केसीक मातसो सुद्दां भिना. आमचो लोक सगळो स्ट्रॉंग आसा आनी एक हितून आसा की हें डबल ट्रॅकिंग हें कोळशाचें ट्रान्सपोर्टेशन सगळें बंद जावपाक जाय आनी आमकां खात्री आसा की आमी जिखतले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण बेरेस्तारा सुकूर परवरी निलेश च्यारी हांचे घर मातये भरण करपाक सुरवात केली. निलेश च्यारी हांच्यांनी बांदिल्लें घर बेकायदेशीर आसून मामलेदार, पंचायत सचिव आणि पुलिसांच्या बंदोबस्तात हे घर मोडपाक सुरवात केली. उच्च न्यायालयान बांदकाम पाडपाचे पंचायतीक आदेश दिल्या उपरांत पंचायतीन ही कारवाय केली. घरधन्यान 2 मजली घर बांदिल्लें म्हणून मोडपाक घेतला अशें घरधन्यान सांगलें. Nilesh Chari has been booked and indicated. They are all फावटीच्या अगेन्स्ट कॅम्पेन करतालो पळय विका ताका सपोर्ट केला म्हणून हे टार्गेट म्हाका. बांदिल्लें घर अशें मोडपाचे खंय कायदे आहा? फाल्यां सकाळी एडमिनिस्ट्रेशनाक शिक्षा कोर्ट दितलो. कायदो सगल्यांक, कायदो एकल्याकूच लागना, कायदो सगल्यांक लागता. फॅमिलीक एश्युरन्स दिले 6 म्हयन्या पयलीं की कोणाचेंच घर मोडूंक दिवचो ना म्हणून. पूण फोटिंगपणां सगळीं CM सगळे मिनिस्टर सगळे एकाच माळ्याचे मणी. कित्याक डेमोलिशन काडपाचें कारण कितें? ग्राउंड प्लस 1 बांदला म्हणून परमिशन वगैरे नासली कितें? कोणा कडेच ना हांगासर सगळ्यांनीच तशी बांदलेली आसा. आमी पंचायती विचारून बांदले. बांदून बीन मागीर आमकां इलिगल म्हणून नोटीस फक्त तुमचेंच घर इलिगल म्हणून सांगलां? हय, बाकीचे पंचायतीन डेमोलिशन कोणें काडलें? कशी तिणें कंप्लेंट दिली.
नेबरान कंप्लेन दिल्ली कितें म्हणून इलिगल घर बांदला म्हणून. ओके. तिचे स्वताचे अलॉटमेंट इलिगल आसा. म्हाका एकूच विचारूंक जाय फॉर द लोकल ऑथॉरिटीज. ओके, नो डावट हायकोर्टाची ऑर्डर आसा, करेक्ट. सो आय एम नॉट एगेन्स्ट हायकोर्ट ऑर्डर बिकॉज कितें इलिगल आहा तें इलिगल. पूण एकूच निलेश चारी इलिगल केला हांगा, उरलेले सगळ्यांचे सारकें आहा, लिगल आहा. आनी वाय निलेश चारी हॅज बीन बुक्ड एंड इंडिकेटेड. ताका हें विंडिकेशन केलां. कित्याक आतां आज पळय हो बंगलो पळय ग्रावंड प्लस 2. ओके, आतां हेजे फुडें आनी प्लस 2 हांगा आहा. आतां हो 20 पॉयंट प्रोग्राम 100 स्क्वेअर मिटर्स, करेक्ट. एंड दीस वॉज डन 30-40 इयर्स बॅक. सो आतां फॅमिली वाडटात लोकांच्यो, तांकां मातसो जागो सुबेज जाय. सो गव्हर्मेंटाक हें घेवन येवंक जायना रेगुलरायज करपाक कितें इलिगल केलां तें, आनी तांकां मातशें FIR सुबेज दिवपाक. कित्याक फॅमिली वाडटा तशें हें वाडटा न्ही सोल्युशन. एरवी प्रॉब्लम हॅज अ सोल्युशन. म्हणून ते MLAन आनी लोकल ऑथॉरिटीज कोण आहा सरपंच तांच्यांनी एक कितें रेजोल्युशन घेवन करूंक जाता न्ही. तो कांय जायना म्हूण ना, पूण एकल्याकूच तुमी हें करतात आनी ताका कितें केलां तुमी आज निलेश चारी दुसऱ्यांचेर येना सगळ्यांचेर येतलें. मागीर रोल कितें MLAचो रोल कितें हातून, सरपंचाचो रोल कितें. आनी शेजाऱ्यांकूय विचारता, हे सगळे शेजारी पळयतात ते फाल्यां तांचेर आयलें मागीर ते कितें कोणाशी धांवतले, कोणाचे पांय पडटले. तो कायदो सगळ्यांक, तो कायदो एकल्याकूच लागना, कायदो सगळ्यांक लागता. म्हणून हें करचे आदीं तांच्यांनी चिंतूंक जाय आसलें की बाबा इतलो लोक आतां एफेक्ट जाला हांगा आनी आमी कितें तरी सोल्युशन काडया. ह्या आशिल्लें गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV.